बड़ा आधे सामने क्या तो एमएलए ऑफर करो क्यों ऑफिशियल झालं ना किंवा ऑफिशियल आपको आणि इन्व्हाइट करून मला मंचावर बसवून ना आपण ते नका पण ठीक आहे त्यांना विनोद होता आज ही आमच्या पिगांव पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली। हे ग्रामसभेक हांवें 1-2-3 ठराव मांडिल्ले। तातूंत प्रामुख्यान एक ठराव आशिल्लो तो म्हणजे प्रका इंजिनियरिंग वर्क जे आमच्या पिगांवान चलता तेका पंचायती कडेन दाखलो फक्त शिप रिपेअर म्हणून आशिल्लो। पण माहिती अशी मेळ्ळ्या की थंय विक्टोरिया इंजिनियरिंग LLP म्हणून शिप बिल्डिंग बांधले वता ज्यो विथआउट पंचायतीच्या परमिशन शिवाय आसा। तेजी चौकशी करची पंचायतीन म्हणून हांवें ठराव घातलेलो आसा। तसेच त्याच व्यक्तीन त्या मालकान पिळगांव पायणेन थंय एक गेट घातलेली आसा। ती गेट आमच्या मेन रोडांसून सारवांच्यान जे पब्लीक येता ते पब्लिकेक ऑब्स्ट्रक्शन करता। कित्याक ते तेजे हेवी ड्युटी ट्रक्स जे स्टील पत्रे जावं आनी कितें आसता ते घेवन येता आनी ते भितर घेता आसतना थंय ऑब्स्ट्रक्ट करता। केन्ना केन्ना अशें जाता की सकाळचे ते दिसना काळखान सकाळी चड येतात ते आनी लोक कामा खातीर ते स्कूटरी बिटरी आपटपाची शक्यता आसता जे अपघात जावं शकता। ताजेरूय पंचायतीन एक कारवाई करची असो ठराव घातलेलो आसा। फाटी सारवांचे तो रॅम्प स्लोपी असल्या कारणान ते एक्सिडेंट जाता पळय गाडयो उदकान वयता आनी फाटी एक तेजे लायफ लॉस जाला आनी आमी तो आतां ठराव घेतलो तो पॅरलल रोड करपाचो म्हणून आनी हेजे खातीर आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता परत आमी ग्रामसभेन हे इश्यू काडटाले 2014 ते आयज मेरेन तरी आमी हे करता हे बेगीन तर आमकां हें करून दी जाल्यार कितल्याच लोकांचे जीव वाटावतले आनी म्हाका दिसता की हेजे जातीन लक्ष दिवपाची गव्हर्मेंटान गरज आसा। परत ग्रामसभेक हे इश्यू येताले पूण गव्हर्मेंटान हेजे जातीन लक्ष घालचें। आनी दुसरी गजाल ही सारमनूज टू पिळगांव शॉर्टकट रोड आहा 850 मीटर आनी भायरसून येतलो जाल्यार ती 6 किलोमीटर पडटा आनी तो लोकांची पारंपारीक वाट आनी देवीची बीन ती पारंपारीक वाट। आयज आमी परत एकदा ते वाटे खातीर ग्रामसभेक हो आवाज केलेलो आहा। आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी सीएमान ह्या देवळान रावन आमकां कमिटमेंट दिलेलें की हो तुमचो रस्तो आमी रोड आमी बेगीनचे बेगीन करून दिता म्हणून। ह्या हेजेर गव्हर्मेंटान हे मातशें लक्षान घेवचें। परत आमी आतां ग्रामसभेक आवाज येता तो आमकां एक रिलॅक्स दिवचें ह्या गांवच्या लोकांक। आनी इन पावसान आतां ती डेंजरस वाट जालेली आहा सारकी हें जाल्ली आहा केळशीर जाल्लेली आहा आनी कोणूय बुडोवन मरपाची संभावना आहा। त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता खास करून सीएमा कडेन आनी आमदारा कडेन की ती आमकां जाता तितले बेगीन ती वाट करून दिवची आनी ह्या लोकांक त्या त्रासांसून मुक्त करची।